मगाच्या बाबडीनो सुरुवातीच्या उतरान तुम्ही ऐकला आजच्या नेळाचा विषय कमिटमेंट टू जस्टिस अँड रिकन्सिलिएशन म्हणटकूच एकचारा खातीर एकोडा खातीर न्याया खातीर आमी आमचें जिवीत भेटूंक फावो. थोडो वेळ आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. तुमकां दक्षिण आफ्रिकाचे इतिहासाची खबर आसतलीच. 100 वर्सां सुमार इंग्लीश सरकारान ह्या देशांत राजकारण केलें आनी एक राजकारण करतना इंग्लीश सरकारान आफ्रिकन लोकांक खूब दूख कोस दिलें. तांणी तांकां लागीं धरून पयस दवरले, खूब अंतर दवरलो आनी जिवीत सारतना खूब बेबबाद केलो. जशें रेलगाडयेन प्रवास करतना इंग्लीश लोक फर्स्ट क्लास थंय बसताले आनी बाकीचे लोक फाटल्यान थर्ड क्लास म्हणटा आमी. तशें बसीन प्रवास करतना तेंच घडटालें. आनी मनोरंजन करपाक एंटरटेनमेंट वेगवेगळे जागे आसले. आफ्रिकन लोकांक एक जागो आनी तांकां दुसरो जागो. एके भाशेन खूब अन्याय ह्या सरकारान थंय केल्लेत. नेल्सन मांडेलान ताचो फुडारी लोकां खातीर खूब खोस्त घेतलें आनी तांचेच देशाक स्वतंत्र मेळून खूब पिडापीड केलें. इंग्लीश सरकारान ताका कैदीत दवरलो. पूण हें स्वतंत्र खातीर झगतना शेवटाक 1901 1901 वर्सा ताका स्वतंत्र मेळ्ळें आनी ह्या मनशाक नेल्सन मंडेलाक ताका पयलो आफ्रिकन राष्ट्रपती हो ब्लॅक केलो. आनी हो उणी जातकच ताणें ब्रिटीश लोकांचेर राग धरूं ना, पूण तांकां बोगशिल्ले आनी सरकारान तांकांय बसयले. एके भाशेन नेल्सन मंडेला ताचें उदाहरण आमी घेवया की ज्या लोकांक दुस्मानांनी एके भाशेन कोस्तावले दुखवले ताणें ताका बोगशिल्ले आनी तांचे मदें खूब एक कोट आसलो. पयले वर्सा हांवें आयकलां सवसत म्हणटा हांव आयल्या संवसारांत नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार जोडूंक. कसो जाय तो नवो संवसार आनी नवो स्वर्ग? एकोडाचो, मोगाचो आनी भोगसणेचो. जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो आनी 3 वर्सां ताणें पब्लीक मिनिस्ट्री केली त्या वेळार जेजू मदें खूब अंतर आसलो, दुस्मानकाय आसली. जशें फुडाऱ्यांनी ह्या पातकांक पयस दवरल्यात. तुमी पातकी आमी पवित्र, आमच्या मदीं मिसळ जावं नाकात. तशेंच खोडकारांक 2 वस्तुदारांक पयस दवरल्यात. जेजू आयलो म्हणालो म्हाजो बापूय सगल्यांचो मीठ नासलो मोग कोत्ता. आनी हो मोग जेजून आपल्या उतरांनी आनी खोर्लेन दाखयलो. एक भाशेन जुद्या मदें एक कोट पोतून हाडूंक प्रयत्न केले आनी प्रयत्न कोत्ताना त्या दुस्मानान ताका खुर्सान मारलो. पूण जेजू म्हणलें सायबा ताका बोगोश, ते कोत्ता ते नकलो. सो जेजूचे मागणें आनी कोन्यो एके भाशेन एकचारा खातीर एकोडा खातीर आनी न्याया खातीर जेजून केल्यो. आजच्या संवसारांत आमी पळयल्यार खूब दुस्मानकाय आसा. कित्याक जायत? कारणां वेगवेगळीं कारणां आसात. खूब अन्याय आसा. कारण वेगळीं. आमच्या कुटुंबां पळोवया, आमच्या संस्थेंत पळोवया, समाजांत पळोवया, खूब अन्याय आनी दुस्मानकाय आसा. तशें जेजून आपलें जीव सगल्यांक भेटवलें आनी सगळ्यांक दान केलें. आमी तरी मागणी करुया आमच्या देशांत, आमच्या गांवांनी, संवसारांत न्याय मेळूंक. तशेंच एकोड्यान रावूंक आमी देवा लागीं मागुया.